नमस्कार. आजच सकाळी वर्तमानपत्र उघडल्याबरोबर मंत्रिमंडळाची ज्येष्ठता यादी म्हज्या नजरेसमोर आयली. खूप वायट दिसता की परत एकदा भारतीय जनता पक्षान दाखोवपाचे दांत वेगळे आणि खावपाचे दांत वेगळे अशें दाखोवन दिलें आणि मायनॉरिटीक जे आमदार आशिल्ले त्या मायनॉरिटी आमदारांक धक्को दिलो. आज हातूंतले जे ज्येष्ठ मंत्री म्हणून काम केल्ले ते पयलीं भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारांत आशिल्ले, त्या नंतर काँग्रेस सरकारांत आशिल्ले आणि स्वता इंजिनियर आसून सुद्दां बाब फिलीप नॅरी रोड्स आणि इतलेंच न्हय, तांचे 4 टर्म जाले एज ए MLA. इतलें आसून सुद्दां तांकां सगळ्यांत सेकंड लास्ट पोजिशन दिलें आणि तांचोच अपमान न्हय, सबंद मायनॉरिटी कमिटीचो सावथ गोवाचो अपमान केलो गेलो. त्या शिवाय बाब लोबो जाणी मोगो पक्ष आणि काँग्रेस फोडपा खातीर भारतीय जनता पक्षाक हातभार लायलो, तांकांय लास्ट स्थान दिवन परत एकदां वेगळेपण दाखयलें. इतलेंच न्हय, ज्या बाबुशान स्वता मुखार सरून काँग्रेस कुशीन काडून सगळे 12 जाण मनशांक घेवन भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केलो, तांकां तांच्यो ज्यो मॅडम आसा मिसेस जेनिफर, तांचें स्थान एकदम सकयल देंवयलें आणि दाखोवन दिलें की जे फुटीर आसा तांकां आमच्या पक्षांत स्थान ना अशें दाखोवन दिलें. सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट, जो सदांच कामांत व्यस्त आसता, काम करीत आसता आणि ज्या ज्या हातांत हेल्थ डिपार्टमेंट गोंयचो आसा आणि ताणें कोवीड हातूंत बरें काम केलें, त्या विश्वजीत राणेचो अपमान असो म्हाका दिसता. ताका हरशीं वयलें पोजिशन दिवपाक जाय आशिल्लें, तें दिनासतना ताका मुळू करून 6व्या स्थानार दवरला आणि हाजेर म्हाका दुख्ख दिसता. तसोच निलेश काब्राल जो भारतीय जनता पक्षाचो आमदार आसून सुद्दां ताका फाटलें स्थान दिलें गेलां, हाजेंय दुख्ख जाता. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की हे जे मंत्री त्यांची जी स्थानां देंवयल्या आणि विश्वजिताक जे लेवल दिवपाक जाय आशिल्लें तें दिवना, तें पळोवन म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांनी राजिनामो दिवपाची, आपूण जावन राजिनामो दिवपाची गरज आसा. कारण हो जो रिस्पेक्ट आसा तो तांकां दिलो गेलो ना. जनतेचें काम करता आसतना कोण बरी कामां करता हें पळोवपाची आवश्यकता आसा, तें थंय पळयलें गेलें ना आणि जे फुटीर आसा तांकां स्थान दिलें गेलें ना. हें लक्षांत दवरून फुडें वाटचाल ही कशी कठीण आसा ह्या 12 जाणांक हें आमकां दिसून येता. म्हाका दिसता ह्या मंत्र्यांक ज्या तरेन ह्या मंत्र्याचो अपमान केला तें पळयत जाल्यार खरेंच जर ह्या मंत्र्याक स्वाभिमान, मंत्री मदीं स्वाभिमान आसा, जी नांवां हांवें घेतल्या, तांणी रिजिग्नेशन येता तें असेंब्ली पयलीं दिवचें.